Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. We have decided to declare the Ponda Sub-District Hospital as the second COVID hospital, and it is within the next 48 hours, our teams from DHS and from Goa Medical College will be taking charge of the hospital. At the same time, the CT scanner machine every aspect is being taken care of and is being provided. HFNO machines additional provide करता. आम्ही हाय डिपेंडन्सी युनिट आम्ही ऑलरेडी सांगलेले आसा तुमकां पयर मॅडमान ऑर्डर काडल्या हाय डिपेंडन्स युनिटाची गरज आहा आमच्या कोविड हॉस्पिटलान. द पीपल 10 पेशंटांतले 3 तशेच स्टेटस को आहा. आफ्टर गिविंग प्लाज्मा वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव द कंडिशन ऑफ मोर देन approximately around 7 patients. Next is the old hospicio. We are now trying to shift all the patients over the next 10 days into the new South Goa District Hospital. JSADC also, we have had a discussion with them. We are trying to ensure that the old hospicio will become for antenatal and postnatal care, that will be a dedicated hospital for positive COVID patients. So आमच्याकडे 3 हॉस्पिटल असतली. सध्या Ponda Sub-District Hospital can go up to a bed capacity of 220 till the old hospicio gets commissioned, and thus those facilities are shifted to new South Goa District Hospital. We will be having one floor dedicated only for antenatal and postnatal for women in the Ponda District Hospital. We got 2 floors empty there for any kind of situation. So accordingly, different type of protocol can be used. Additionally, Antigen test आम्ही बेगीन सुरू करतले सगळीकडे गोवा मेडिकल कॉलेजात आणि आम्ही एक नवे वॉर्ड आम्ही स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर करता काय वॉर्ड्स म्हणजे जे ऑपरेट एमर्जन्सी केन्ना पॉझिटिव्ह पेशंट येतात. यू कॅन नॉट डिनाय ट्रीटमेंट अँड इज ऑपरेटेड इन गोवा मेडिकल कॉलेज. सो ऑपरेटेड पेशंट्स कोविड पॉझिटिव्ह जे आहात तांकां एक वेगळो वॉर्ड करपाचे गोवा मेडिकल कॉलेजात आम्ही डिसिजन घेतला. फोंड्याक कोविड हॉस्पिटल करपाक मोगोचो विरोध. तुम्ही हेजे पेशंटाचे लिखीत दितले की तांकां हांगाच्या ह्या टायमार ना कळत डिस्चार्ज करून जीएमसीन व्हरतले, तांकां ते वाटेर काय जावचें ना हे डायरेक्टरा कडल्यान आमकां लिखीत मेळटले. दुसरी गजाल आमच्या कडेन आज तांकां ट्रान्सफर करपाक मेडिकल व्हेंटिलेटर्स ह्यो गजाल्यो एम्ब्युलन्सीस आसा काय की बाबा इमर्जन्सी केअराक तांकां इतल्या लोकांक एकाच दिसान ना सांगतना सगळ्यांक थंय शिफ्ट करपाक हांगा येवन आमी धाडपाचो प्रयत्न घेवन आणि कितल्यो अश्यो आमकां एम्ब्युलन्सीस मेळटल्यो कित्याक दोतोर प्रमोद म्हणटा की दोज आर कोमॉर्बिड केसीस, बट एवरी इंडिविज्युअल टुडे फ्रॉम कॉन्जेनेटल विच इज बॉर्न इज अ कोमॉर्बिड. हे उतर घेवन आज आमी हांगा जे जमल्या ते सगळे आजच्या राती पुरते आमी नोटिफिकेशन आयल्या नंतर ते कितें करतले डिस्कशन जाल्या नंतर मुख्यमंत्र्या कडेन परत हांव ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलां. आमच्या ह्या फोंडा म्हालांत आमी कोवीड सेंटर गेले, शिरोडा कोवीड हॉस्पिटलां सेंटर केलें, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जी IIT NIT आनी सगळीं जी हॉस्पिटलां आसा कॅम्पस आसा थंय आमी कोवीड सेंटर केली. क्वॉरंटायन सेंटर आमी टुरिजमाचें करपाक परमिशन दिलें. पयलीं 2 प्रेतां हांगा जळ्ळीं तीं पोंडा म्युनिसिपालिटीन एक्सेप्ट केली. आज जेन्ना बाकीचे जे पेशंट आसा ते पेशंटांनी कितें करपाचें, कारण एक एक्सिडंट फोंडें जालो जाल्यार ताका घेवन आमी मेडिकल कॉलेजीन वचपाचें काय कितें हो आमचो प्रश्न आसा. कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायस रिकवर. आनी लोकांक मागोता तुमी जात तितूले तुमगे सोशल डिस्टन्स सांबाळपाक, कित्याक हें दुयेंस कळना कोणा जालो आसतें आनी कोणा ना कोणा आसतें तें कोणा मागोता सगळ्यां कडेन आख्खे गोंय लोकां कडेन स्पेशली तुमी जात तितूलें केअर घेवचें. मांगरार मिनी कंटेनमेंट झोन करून थाकाय दिवपाची तयारी चल्ल्या. Please speak to SG. Sir, please. I have to go for a meeting. No, one second, sir. So what happened? Just please. SG is the right person. No, he'll share everything. Sir, please, sir, please. He'll share everything. See what happened? Still, it's under just a sideward comment and everything. So as per that protocol, आम्ही वता. So based on that, खंय जशे 14 दीस कंप्लीट जावंक ना. In that area, we will have a micro zone अशें सजेशन आयिल्लें मिटिंगेक आनी तें सजेशन आमी कलेक्टरा मुखार दवरलां आनी तें आमी कलेक्टरा मुखार दवरलां. कलेक्टरान ताजेर जे कितें ऑर्डर्स आसतली फायनल, बिकॉज कलेक्टर हॅज टू इशू द ऑर्डर फायनल. सो कलेक्टर ताजेर विचार करून कितें ऑर्डर्स आसा ती इशू करतलो. अजून पर्यंत ताजेर काय विचार जावना, डिसिजन जावना. तेंच सांगलें न्ही, फायनल डिसिजन इज टू बी विल बी टेकन बाय द कलेक्टर. ओके, वी हॅव जस्ट गिवन अवर सजेशन्स, अवर इनपुट्स हॅव बीन गिवन.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.